देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मोगाल इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायते पावटी लोक आमकां विचारता, तूं कोण म्हाका सांगपाक? तूं कोण? तुका कोणें म्हजेर अधिकार दिला? तूं खंयच्या हक्कान म्हाका सांगताय? जेजूच्या जिवितांत अशेंच घडलें. जेजू देवस्थानाक वेताना मुखेल याजनीक आनी शास्त्री ताका खंयच्या अधिकारान तूं लोकांक सांगता म्हूण विचारूंक लागले. पूण जेजू तांचे फुडें दुसरेंच एक प्रस्न दवरता. तांकां जेजू जाप दिवंक जाली ना. जुवांवाच्या वावरा विशीं जेजू तांकां विचारता. मुखेल याजनीक एक सोंपी वाट धरता. आमी नकलो म्हूण ते जेजूक सांगता. जेजू लेगून तांकां जाप दिवंक इन्कार करता. जेजूच्या मिसावांक आमचें मनशे नदरेन पळोवंक जायना. ताचें मिसांव देवीक मिसांव, देवाचें राज स्थापपाचें मिसांव. आमी लेगून जेजूच्या मिसावांत भागीदार जावया. जेजूचो अधिकार आमच्या जिवितांत वळखून त्या राजा खातीर वावरुया. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसोर खुशाल राव, भरवशान राव.